स्वत मानप आनी जाणा जावप हांचे मदें फरक कितें? एके फावटी इमॅन्युअल कांट म्हणलोलो एक तत्वशास्त्रीची येतालो. तो एके विचित्र तरेचे केंस घालतालो. ह्या प्रस्नाक विचित्र जापो ताचे कडेन आसल्यो. हांकां तो अशें वेगळायतालो: मत, गिन्यान आनी भावार्थ. मत म्हणजे कितें? अमकोच पंगड फुडलो विश्वकप जिखतलो अशें आमी सांगल्यार ताका आमी मत म्हणटा. हेरांक तांचे तांचे मत आसूं येता आनी कोण जाणा शेकी कोणेच चिती नासलेलो पंगड वस्ताद जावन जोईत आपणावंक शकता. आपणाचें मत मांडूंक कारणां आसूं येतात, पूण हेर वाक्यां परी ती दुबावी उरतात. गिन्यान थारावीक कितें तरी आसता, तें मत जावंक शकना. गिन्यान हेरांक दाखोवंक जाय, लोकांनी तें पारखूंक जाय, ताका पुरावे लागतात आनी ते वास्तवीक आसूंक जाय. भावार्थ वो क्रिस्ती धर्मा प्रमाणे सतमानप म्हळ्यार एक मत जावंक शकना. मतां थारावीक नासतात, भावार्थ थारावीक आसता. जेन्ना तूं सतमानता देवाक, सोर पदवेदार बापाक म्हूण उच्चारता, तूं तुजें मत कितें तें सांगिना की घडयेक एक देव आसा जो बापूय आनी सोर्व पदवेदार. ना, भावार्थ म्हणजे थारावीक, दुबावा विरेत, इतले खात्रेचें की जी कोण तें सतमानतात ते आपलें जिवीत ताचेर बांदून हाडटात. हेंच मत आनी भावार्था मदलें वेगळेपण. आतां गिन्यान आनी भावार्था मदलें वेगळेपण समजुया. गिन्यान जशें आमी आदीं सांगलां ताका पुरावे लागतात. भावार्थ दाखोवंक आमकां ती रुजू करूंक जायना. कित्याक भावार्थ म्हणटाना आमच्या विचारा भायल्यो सयत जायत्यो गजाली आटाडटात. हें हेर धार्मीक गजालींकूय लागता. देखीक देव हांगासर भावार्थ आमच्या विचार शक्तेक आड न्हय, पूण विचारा भायर, विचारा परत चड आमी वचूंक आमकां उलो मारता. बरें, देखून आमी अशें म्हणूंक जाता, धार्मीक भावार्थ ओ विस्वास विचार शक्तीच्या सैमीक गजाली भायर आमकां खात्री दिता. पूण आतां उपरासता एक मुखेल प्रस्न: धार्मीक विस्वासाक कशे खात्रेन मानून घेवप? सतमानपी कित्याक सतमानतात? वेगवेगळ्या कारणांक लागून लोक देवाक सतमानता. कांय जण देवाची कार्यां आपल्या जिवितांत पळयतात आनी सतमानतात. ताच्या खासगी जिवितांत तांकां देवाचो अनुभव जाला, देखून ती देवाक पात येतात. हेरांक भावार्था वरवीं जिविताच्या खोल प्रस्नांक जाप मेळ्ळी म्हूण ती पात येतात. आनी दुसऱ्यांक अशें दिसता, ज्या लोकां थावन आमकां भावार्थ मेळ्ळा तांचेर पात येवंक जाता. फकत भावार्थाची तत्वां न्हय, पूण खऱ्यो गजाली जे वरवीं तांचें जिवीत भरता आनी सुफळ जाता. ह्यो सगल्यो गजाली सतमानच्याक बऱ्यो, पूण जे आमी पातयोकूच जाय ताचे विशीं आजून आमी उलोवंक ना.